जराडगेच्या आयच्या भागात आम्ही आयला दुरीकवाडा नावेली साखळी हांगासर श्री देव बेताल यांच्या देवळानाचो भाग आम्ही खेळटली. देवाचे दर्शन आम्ही बऱ्यापैकी घेतले आणि भटजीन त्यांचा आशीर्वाद सुद्धा आमकां दिलो आणि होच आशीर्वाद घेऊन आम्ही आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू सो मच. स्वागत करता. थँक्यू. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. हांगा उपस्थित आशिल्ली सगळीं बायलां हांव त्यांच्या माझ्या रवळनाथ महिला भजनी मंडळा तर्फे हांव तुमचें स्वागत करता. तशेंच ह्या देवस्थानाचें स्वागत करता. तेंच्यांनी आमकां बरोच हें दिली सपोर्ट दिलो आनी हो प्रोग्राम घडोवपाक आयज तेंच्यांनी बरी आमकां सपोर्ट दिवन तेंचे आमकां आमचो सदांच तेंचो फाटीपण आमच्या कडेन आसा. श्री बेताल यांका नमन करून आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करता. आजच्या कार्यक्रमातलो आमचो पयलो रावंड जो सगळ्यांकूच खबर आसता आमचो फुगड्यांचो रावंड. आज फुगोट्यो कशे फुटतात ते पळोवया आनी ह्यो फुगोट्यो फोडपाक म्हाजे बरोबर हांगा चिट्स आसात. त्यो चिट्स काडून पळोवया पार्टिसिपंट कोण येता ह्यो फुगोट्यो फोडपाक त्यो. ओके, पयले पार्टिसिपंट नीता गांवस. मोठ्यान ताळयो नीता खातीर. प्रियंका गांवस, पूनम गांवस, तारामती गांवस. शेवटचे पार्टिसिपंट जे खेळटले फुगोट्यांचो रावंड ते आसा शिवानी गांवस. ओके, आयच्या आमच्या फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी म्हाज्या बरोबर आसा ह्या रावंडाची 5 पार्टिसिपंट. ओळख करून घेवया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटची. नांव सांग. प्रियंका गावस. ओके प्रियंका, कितें करता तूं? हाऊसवाईफ. हॉबीज कितें? रीडिंग बुक्स. रिडींग बुक. कसले बुक्स वाचता? बुक्स न्यूजपेपर्स आहे. न्यूजपेपर वाचता. ओके, तुज्या बरें आमी हो फुगड्यांचो रावंड सुरवात करता आनी आमच्या फुगड्या रावंडाचो आमचो पयलो प्रश्न तुका वता. ओके, तूं पेपर वाचता म्हणून सांगलें सो तुका खूब नॉलेज आसपाक जाय. धिंग एक्सप्रेस म्हणून खंयच्या एथलीटाक संबोधीत करतात? धिंग एक्सप्रेस हालींच ती खूब पॉप्युलर आसा. तिणें हालींच 6 गोल्ड मेडल्स घेतल्या फाटोफाट. सो तुका खबर आसपाक जाय. न्यूजपेपर वाचताना ऑब्वियसली खबर आसपाकूच जाय. त्या न्यूजपेपरान फक्त सेल खंय लागला नाल्यार आनी एडवर्टिजमेंट असलो अशेंच पळयता काय आनी कितें वाचता? तशें रीड करना. ओके सांग, खबर आसा उत्तर? ना. तुमच्या पैकी कोणाक उत्तर खबर आसा? ट्राय करपाक जाय जाल्यार करूं शकता. धिंग एक्सप्रेस म्हणून खंयच्या एथलीटाक म्हणटा? तिणें हालींच फाटोफाट 6 गोल्ड मेडल्स घेतल्या. आलिया भट. आलिया भट. आलिया भट एथलीट केन्ना जाली म्हाका खबर ना. उत्तर चुकला. तुमकां कोणाक आनी कोणाक खबर आसा ऑडियन्सान जाल्यार सांगूं शकता. ओके, उत्तर आसा हिमा दास. नेक्स्ट पार्टिसिपंट. नांव सांग. नीता गावस. नीता, तूं कितें करता? हांव घरीच अशें हाऊसवाईफ. ओके, कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें? कुकिंग करपाक आवडटा. रायटिंग रिडींग. ओके, तुजो प्रश्न एक. आमचे नॅशनल स्वीट खंयचे? आमची राष्ट्रीय मिठाई खंयची म्हणल्यार? गोंयची राष्ट्रीय नॅशनल जुलबी न्हू. आ? जुलेबी न्हू. जुलेबी हे कसले स्वीट म्हाका खबर ना. मग काजू कतली असतले बहुतेक. काजू कतली न्ही. नाही. आ? रसगुल्ला. गुलाबजामून, रसगुल्ला, काजू कतली आनी जुलेबी म्हाका कितें तें अजून कळूंक ना. तेजें एक्चुअली उत्तर सारकें आसा. तेका म्हणपाक जाय जिलेबी. जिलेबी ताणें दिल्लें उत्तर सारकें आसा आनी तेका मोठ्यान ताळयो न्ही. तेका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. शिवानी गांवस. शिवानी, तूं कितें करता? हाऊसवाईफ. तुजे हॉबीज कितें? तुका कितें करपाक आवडटा? रांगोळी घालपाक. ही तुवेंच घातल्या रांगोळी? हय. सिंगींग. आयकपाक. सिंगींग पण आयकपाक. ओके, आनी गावपाक आवडटा? आतां म्हणून दाखयतलें आमकां तूं 2 लायनी. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा. काव्यातला सूर जैसा ओठातुनी ओघळावा. आनंद या जीवनाचा
सुगंधा परी दरवळावा. खूप सुंदर क्लासीक सॉंग होता शिकता काय ओके सो तुका सॉंग ऑलरेडी आमकां म्हणून दाखयला सो तुजे प्रश्न तुका हांव एक सॉंगूच आयकयता आनी तुवें सांगपाक जाय की हे सॉंग खंयच्या पिक्चरांतले ते ओके हांगासर उत्तर आयला आशिकी आणि बरोबर उत्तर ओके सो आमच्या ह्या पार्टिसिपेटाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू मॅडम. आणि आमचे नेक्स्ट पार्टिसिपंट ते तयार आसा आता ऑलरेडी आपली इंट्रोडक्शन घेवन सांग म्हजें नांव पूनम गांवस. कितें करता हावज हॉबीज कितें रिडींग. रिडींग तूं कितें रीड करता हांव न्यूजपेपर स्टोरी बूक. ओके तुजो प्रश्न ओके हालींच आमच्या गोंयच्या एसेंब्लीन जेन्ना मिनिस्ट्रीचें वांटप जाल्लें तेन्ना एका महिला मिनिस्टराचे समावेश जाला ती खंयची महिला मिनिस्टर न्यूज वाचता म्हणटका अशेच प्रश्न विचारपाक जाय प्रॉम्प्टिंग करशात तुमचो चान्स वतलो. जेनिफर हां जेनीस न्ही न्हू कोण जेनी मोन्सेरात कोण? मोन्सेरात तेजी बायल. मोन्सेराताची बायल नांव कितें तुझा वो आन्सर म्हाका दिसता प्रॉम्प्ट केला ताका लागून हेजें उत्तर हांव तुका दिवचें ना. आयकलां की ना फाटल्यांतल्यान हां ना शुअर बरें सांग ते लास्ट टायम सांग नांव कितें तें. जेनीस मोन्सेरात. ओके उत्तर दिलें तर जेनिफर मॉन्सेरात मोठ्यान ताळो जावनी तिच्या खातीर दिवया हें उत्तर आपली पयलीं टेन्स आसता तितून आनी तिका टेन्शन दिवची न्ही. आनी आमची पार्टिसिपंटाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी आमची शेवटची पार्टिसिपंट माझं नाव तारामती हरिचंद्र गांवस. ओके तुमी कितें करता घराच कडेन ओके तुमकां हांव एक सोंपीशी म्हण दिता म्हणी आयकला आसतलो म्हणटा आसतली खूब जाणां ओके तुजी म्हण आसा दोळ्यांचे ते खरे फुडें सांग तूं ही म्हण पुरी करपाक जाय तुका म्हणी दोळ्यांचे ते खरे तुका म्हणी येता हरशी केन्ना आयकलां म्हणी ही केन्ना आयकोकूच ना. अरे देवा ही आयकूंक ना आमी ज्यो म्हणी आयकूंक ना त्योच आमी आयकपा खातीर आमी ह्यो म्हणी हाडटात. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा आन्सर डोळ्यांचे ते खरे कानांचे खोटे. कानाचे खोटे न्ही कानाचे फटकिरे पण आमी ताका आन्सर रायट दिवया दोळ्यांचे ते खरे कानाचे ते फटकिरे नांव सांग तुजें. अंकिता अनिल गावस. ओके सो आमचे ह्या हो जो प्रायज आसा ही आमची फुगोटी आसा ती ऑडियन्सान फुटल्या आनी आमचे विनर आतां अंकिता आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. थँक्यू. आमचो पयलो रावंड जो आसता फुगोट्यांचो रावंड तो हांगाच सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी जी पार्टिसिपंट हांगासर आशिल्ली तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्यांनी बऱ्यापैकी ट्राय केले आनी फुडल्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया आनी कोण घेतली आमचो फुडलो रावंड. आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड आसा कभी हा कभी ना. ओके तुमकां टायम आसतलो 40 सेकंडाचो आनी ह्या वेळान तुमी हय आनी ना म्हणनासतना उलोवपाक जाय. हय आनी ना म्हणपाचें ना म्हणजे उगी रावप ना किंवा तकली हालप ना उलयत रावप पण हय आनी ना एवॉर्ड करप ओके. आनी फाटल्यान मातशें तुमी कोणूच उलोवनाकात तुमी सगळीं तांकां सांगीत रावतात तेजें आनीक आबूज जाता. ओके सुरवात आमी तुमचे पासून करूया. नांव सांग. म्हजें नांव दिपश्री दत्ताराम नावेलकर. ओके तुमी कितें करता आमी हावजवायफ. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. ओके तुमी म्हणलें तुमी हावजवायफ सो घरान भरपूर कामां आसतलीं न्ही तुमकां. कामां म्हणजे अशी रांदपाचें आनी तूंच करता आतां सून हाडली न्हू सो दोगांय मेळून आमी हें करता दोगांय सून मेळून कामांक करता. वयता मागीर तूं आनी करता? मागीर आमचे अशें सांजचे मागीर अशें भजनां प्रॅक्टिसांतले भजनांक तूं सारकी बिजी आसता बिजी आसता ना म्हाका म्हाजी फ्रेंडां फोन करतून मागीर हांव येता. ना म्हणलें तिणें ती इतली बऱ्यो गजाली सांगताली घराकडेन पावली ती तेच्या गोळ्या ना सुद्दां. ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट तनुजा गावस. ओके तनुजा तूं कितें करता हाऊसवाईफ. ओके तुज्या बरोबर रावंड सुरू करता आमी तुजो टायम सुरू जाता आतां. ओके तुवें सांगलें तुका बुक्स वाचपाक आवडटा सो आदी पासून संवय आशिल्ली बूक वाचपाची म्हणजे पहिले पासून ओके आमचो रुलूच आसा की हय आनी ना म्हणसर उलोवपाक जाय आनी हांगासर ऑलरेडी हय म्हणलें. नेक्स्ट पार्टिसिपंट. माझे नाव कामिनी संतोष भगत. ओके तुमी कितें करता हाऊसवाईफ. कितें करपाक आवडटा रांदूंक आवडटा. रांदूंक आवडटा. ओके तुमच्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कार्यक्रमांत भाग घेवपाक आवडटा आवडटा. केला खूब फावटी कार्यक्रमांत भाग अशें घेतला तशें घेवना हांगा फर्स्ट टायम. म्हणलें नांव म्हणलें ऑलरेडी हांगासर. ओके नांव सांगा. दीपावती दिलीप गावस. ओके दिपावती तुमी कितें करता
हांव घरांच्या घरातलेच काम करता कामूच करपाक आवडटा आसतलें तुका न्ही हय ओके तुमच्या बरोबर आमचो रावंड आमी सुरू करतात ओके सगळ्यांक पयलीं सांगा की तुमी अशे कार्यक्रमान भाग घेवपाक येतात तशें तुमकां टायम मेळटा गे भाग घेवपाक असो येता केन्ना आवड आसा हय आसा याद जायना का तर ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट ना सर म्हजें नांव पुर्वी नावेलकर हांव शिक्षिका शिकयता तुज्या स्कुलान शिकयता वाळपय शिकयता आनी तुजे हॉबीज कितें शिकोवपाचे व्यतिरिक्त कितें आवडटा सिंगींग डान्सींग रिडींग ओके सो डान्स रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट ऑलरेडी हांगा मेळ्ळे एक तुजे बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां सो शिक्षिका म्हणलें केन्ना ल्हान भुरग्यांक शिकयता की व्हडल्या भुरग्यांक शिकयता व्हडल्या भुरग्यांक खंयचे स्टँडर्ड 5 to 10 मस्ती आसतली भुरगीं न्ही भरपूर बस ती आसता आसता ओके सो व्हडली भुरगीं म्हणल्यार तुका इंटरेक्शन करपाक इजी पडटलें न्ही खूब इजी पडटा ओके आवड आशिल्ली शिकोवपाची आदी पासून हय ओके आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आनी सगळो लोड तेजेर आसा सो नावेली हांगा तुमकां जर प्रायज जाय जाल्यार तुका बरे पैकी उलोवचें पडटलें नांव सांग सुकदा गावस सगळ्यां तूं कितें करता हाऊस वाईफ हॉबीज कितें हॉबीज खंयची म्हाका नांव याद उलयतात व्हडलें म्हणटा तें ओके कितें करपाक आवडटा हरशी गायन आवडटा गायन आवडटा ओके आतां म्हणून दाखयतलें आमकां दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए ओके म्हाका दिसता आतां पर्यंत टेन्शन ताजें गेलां आसतलें आतां कॉन्फिडंट जालें तें आपलें सॉंग म्हणून दाखयलें सो आतां तें हो रावंडूय बऱ्या पैकी खेळटलें तुजो टायम सुरू जाता आतां सिंगाची आवड आसा आदी पासून आसा म्हणटा केन्ना मदीं मदीं कॉम्पिटिशनाक बी वता वयता प्रायजां मेळ्ळा केन्ना नानी कॉम्पिटिशन फुगडी नानी नांदी ना म्हणूंक जाय नांदी कॉम्पिटिशन म्हणल्यार तें ओके आनी ही सगळी तुजी वाट पळयता तूं केन्ना हय आनी ना म्हणटलें तें ओके ती सगळी आवडली तुका बरें दिसलें की ना दिसले दिसलें तुका दिसता की तुवें प्रायज घेवचो कसो घेता अशें घेतला प्रायजीस केन्ना तुवें आदी ओके तुका कार्यक्रमान भाग घेवपाक आवडटा म्हणटा सो इतलें नर्वस कित्याक तूं आं म्हाका पळोवन टेन्शन बी आयलें ना ना जालें ना ओके सो हांगासर वॉलंटरी 2 पार्टिसिपंट जांकां दिसता की ती हय आनी ना म्हणनासर रावूं शकता तुजे बरोबर रावंड आमी हो सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां तुका दिसता तूं कॉन्फिडंटली हांगा हय आनी ना म्हणनासर रावूं शकता शकतलें संवय आसा तुका आसा केन्ना खेळा गेम तूं खेळटलें आतां आतां पयलीं खेळूंक ना केन्ना पयलीं खेळलेलें केन्ना खेळा तूं आनी हय ओके सो शेवटचे पार्टिसिपंट म्हजे बरोबर हांगासर आसा तेका तें सांगता आपूण सारकें कॉन्फिडंट आसा यो यो ओके अंकिता तुका कितें करपाक आवडटा म्हाका सिंगींग नाटकान पार्ट करपाक नाटकान घेता तूं बाय हय. कसो रोल केलो हालींच इंद्राचो सो 1-2 लायनी एक्टींग करून दाखोवं शकता आमकां तूं कुणाशी संग्राम करण्याच्या गोष्टी होऊन राहिल्या आहेत जगतमाते निदान आमच्या स्वर्ग साम्राज्याकडे तरी कैलासाची वक्रदृष्टी होऊ नये आपला आशीर्वाद जगन्मातेनंच सार्थ करावा थँक्यू ओके तुज्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां एक्टींग करपाच्या आदी पासून आवड आसा आधीपासून खूप आवडटा स्कुलांतल्यान आवड आसा ओके पार्टिसिपेट करीत आसतले खूब फावटी करीत आसताले ओके सो आतां हे लास्ट केन्ना नाटक केल्लें तुवें फर्स्ट मी फर्स्ट मे ओके सो प्रायज बी कितें मेळ्ळा प्रायजा 5 मेळ्ळा तुका मेळ्ळा या हय म्हणून हांवें या म्हटलें या हय इट इज वन द सेम ओके सो आमची हांगासर जितली पार्टिसिपंट आहा तांकां कोणाकूच जमलें ना हय आनी ना म्हणसर रावल्या शिवाय सो तांकां आमी मोठ्यान ताळयो दिवं शकता आनी नावेली हांगा तुमकां प्रायज हो कोणाक मेळना ह्या रावंडाचो सो पण त्या निमतान आमकां हांगासर जेन्ना बायलो एकठांय येता तेंच्या मदीं आशिल्ले टॅलंट जशें की हांगासर कोणें सिंगींग करून दाखयलें आमकां हांगासर आमकां एक्टींग करून दाखयलें थोड्याच वेळान तुमकां डान्स परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटलो सो अशे वेगवेगळे टॅलंट्स तुमच्या मुखार हाडपाक आमकां खरेंच खूब बरें दिसता सो आमकां कळटा की आमच्यो बायलो कितल्यो टॅलंटेड आसा त्यो सो आमी रोखडीच आमच्या फुडल्या रावंडाक सुरू करतात After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji.
Panorama Panaji and Ponda. सो आमी रोखडीच आमच्या फुडल्या राउंडाक सुरू करतात. तो आसता आमचो नेम मारा प्रायज जिका. नेम मारून प्रायज कोणाक मेळटा पळोवया हाची पार्टिसिपंट कोणटी. ओके, सुरवात आमी रिया पासून करतले. रिया, हांगासर सगळे कप्स आसा, कपा पोनाक प्रायजीस आसा. जे कप तूं मोगतले आनी ते पोनाक प्रायजीस आसतलो तो तुका मेळटलो. ओके, ओके, कप मोकले पण बॅड लक त्या कपा पोनाक प्रायज नाशिल्लो. सो रियान कप मोकला बऱ्यापैकी, ताका लागून आमी ताका आनी एक चान्स दिता. ओके, परत आनी एक चान्स दिवचो पडटलो दिसता. यो आतां लास्ट चान्स. ना. ओके, रियाक आमी 3 चान्स दिल्ले कित्याक एवरी चान्साक ताणें कप मोकले पण तेजो बॅड लक आशिल्लो, ताका पळोवंक प्रायज नाशिल्लो. पण ताणें बऱ्यापैकी अटेम्प्ट केला आनी बऱ्यापैकी मोखला. ताका लागून आमी ताका एक वावचर दिता. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन. मिस्ड. ओके, लतिका, त्या कपा पोरांक प्रायज नाशिल्लो ताका लागून तुका आनी एक चान्स. टाळ्यो तिच्या खातीर. इतले पयस साकून ती हांगा आयल्या. जस्ट मिस. अरे असं टाळ्यो तिच्या खातीर. जाली, सोंपली. खंय रे. नेम मारा प्रायज जिका हो राउंड आमचो हांगाच सोंपता. पण तुमी हांगा पळोवंक शकता आमचे कडेन प्रायजीस भरपूर आशिल्ली. सो हे प्रायजीस हांगासर चडशे जाणांक मेळूंक ना. सो फुडल्या राउंडाक पळोवया आमचे कोणाक प्रायज मेळटा तो. हे पळय आमचे प्रायजीस आशिल्ले 200 रुपयाचो कॅश, 200 रुपयाचो कॅश, वावचर, परत 200 रुपया आनी परत 200 रुपया. सो इतले सगळे प्रायजीस आमचे पार्टिसिपंटांक मेळूंक ना. सो जी हांगासर पार्टिसिपंट आयली आनी जेंच्यांनी ट्राय केले तांच्या खातीर मोठ्यान ताळ्यो दिवया. नेम मारा प्रायज जिका हो राउंड आमचो हांगाच सोंपला आनी आमी रोखडीच आमच्या फुडल्या राउंडाक सुरवात करता. पळोवया ह्या राउंडची पार्टिसिपंट. आनी आमचो हो राउंड आसता हटके राउंड. हटके राउंडाक आमी रोखडीच सुरवात करता आनी हटके राउंडची आयची गेम तुमकां ऑलरेडी सांगला की हटके आसतली. आमचे सगळे पार्टिसिपंट आहा तांकां लंगडी घालपाक जाय पण हटके स्टायलीन म्हणजे ती उलटी लंगडी घालतली. आनी हांगासर फिनिशींग लायन आसा जी पार्टिसिपंट सगळ्यांक पयली पावतली ती जातली हे राउंडची विनर. ओके, सो रोखडीच आमी ही गेम सुरू करता. ओके, रेडी, स्टार्ट. पांय तेगे जाल्यार परत फुडें यात. हटके राउंडचे रनरअप जाता गीता गांवस आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. आनी आमच्या हटके राउंडची विनर जाता सुलक्षा नावेलकर आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. गोव्यातील सर्वात विश्वासार्ह दैनिक गोवन वार्ता. सत्य, खऱ्या आणि ताज्या तवान्या बातम्या, वास्तववादी विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, विविधांगी पुरवण्या यांनी परिपूर्ण गोवन वार्ता. वेगाने लोकप्रिय होत असलेल्या आपल्या गोव्यातील आपले दैनिक गोवन वार्ता घेण्यासाठी तुमच्या जवळच्या एजंटाशी संपर्क साधा. उत्तर गोवा सागर 9922691500. दक्षिण गोवा मंगेश 992258
2700. आणि आता वेळ झाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता चकते राऊंड. आयच्या चकदे राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि चकदे राऊंडचे पार्टिसिपंट म्हज्या बरोबर आसा. आमी एक सोपीशी गेम खेळटली पण तितून इंटरेस्टिंग अशी गेम आसतली. आमची जी सगळी पार्टिसिपंट आसा ती एक सर्कल करतली आणि प्रत्येक पार्टिसिपंट जंप करून दुसऱ्या पार्टिसिपंटाक आउट करपाक पळयतलो. सो ह्या गेमीन कितली मजा येता आणि फायनली कोण जिखता ते आमकां थोड्याच वेळान कळटलें. सो जी पार्टिसिपंट फायनल राऊंडाक पावला चकदे राऊंडाक पावला तांकां ऑल द बेस्ट आणि सुरवात करूया आमी ह्या राऊंडाक. ऑरेंज आउट, ऑरेंज भायर. आउट आउट आउट. आउट. लास्ट. आयच्या भागातले चकदे राऊंडचे विनर जाता दिप्ती गांवस आणि ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. दुरीगवाडा नावेली साखळे हांगासर श्री देव बेताल हांच्या देवळान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. आयच्या भागान सगळे म्हजे इश्टिणी बरोबर आयचे खेळ खेळटना आयचे वेगवेगळे प्रश्न आणि डान्स करतना खरेंच खूब मजा आयली. अशीच मजा आणि अशीच धमाल मस्ती करपाक आमी तुमच्या वाठारान रोखडीच येतली. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. तुमकां कितें आवडटा करपाक? म्हाका शेत भात करपाक खूब आवडटा. दाळ भात. शेता भातान वचपाक आवडटा. आगे तुमकां प्रायजां बी नाका म्हाका दिवन वचा यो बेटी हे करनाका यो. उलटी लंगडी घालपाक जाय. स्लोली असो असो उलटी अशी लंगडी घालपाक जाय. स्लो वचात.